आता आमगेलो गिरीश नागेश प्रभू प्रकाश कामत तसे उल्हास हेगडे आणि असाची वीर व्यंकटेश भजना मंडळीच्या प्रमुख जाऊन त्यांनी वीर व्यंकटेश भजना मंडळ बोला आमगेल समाजाचे एक बारी एक ಹೆಮ್ಮೆ विषय त्यांनी खई असल्यारे एक सेव करच भजने मूलक त्यावे आज ही पंढरपुरांत एक भजने सेव करच म्हणजे तांकां एक पुण्य तशी ते ऐकूचे आणि आमकां एक ते एक बारीक भाग्य म्हणून सांगताचे तांगेला एक अनुभव निमगुया नमस्कार प्रभू कसं म्हणतात पुरा समाज बांधवांक गिरीश नागेश प्रभूला नमस्कार. आज आम्ही पंढरपूर क्षेत्रांत आसाची इस्कॉनांतो आमगेले परमपूज्य आमगेले प्रितीचे स्वामी श्री संयमेंद्र तीर्थ स्वामीला तांगेले कॅम्प जाता आसा. हे 8 तारीख देखून 15 तारीख तर हे कॅम्पांतो भजना सप्ताह कार्यक्रम चलता आसा. भारी चंद्यार जाता आसा ते तुमी आमगेले यूथ ऑफ GSB लाईव्ह आणतो पळयत आसच्या पुरोची आमके एक आणि आमगेल समाजाक एक व्हड भाग्य वदकिसून दिलेलं आहे आमगेले परमपूज्य संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यांनी. एक पंढरपुरा येवचे म्हळ्यार एक व्हड विशय तांतूय ह्या पंढरपूर क्षेत्रांत हे एक भजनेचे एक गजर आमगेले इस्कॉनांत आसच्या पुरो हांगा मठांतू आणि अनेक व्हड भाग्य आमगेले स्वाम्यान आमकां आमगेले समाजाक आमगेले समाजाचे भजना मंडळी तांकां एक व्हड भाग्य तितलो सुलभ विशय ना. आम्ही जावन येवचे रे थंय सकाळी 7 देखून रात्री 10 गंटे तर कंटिन्यूस भजन करूक आमगेले समाजाचे भजना मंडळी तांकां अवकाश कोण दिला हे आमगेले पुराजनाले भाग्य. ह्या विशयार आमी आमगेले संस्थानाचे परमपूज्य संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यांक आमी चिरऋणी म्हणून हांव सांगता. आमकां असले एक स्वामी मेळ्ळेले आमगेले भाग्य. तशीच हे कार्यक्रमाक आमी लेखिला पशी एक 4 वंटन म्हणून सांगता. पूरा देशाचे पूरा भाग देखून पूरा समाज बांधव भजना मंडळी पूरा जने अंतू भाग घेतलेलं आसा ते आनी कितले शिस्तबद्ध जेवण करता आसा म्हणून सांगला रे. आता आम्ही भजना मंडळी देखून आम्ही सप्ताह एक प्रति एक आम्ही कोण करता आसा मस्त ಸ್ವಲ್ಪ म्हळ्यार कष्ट जाता आसला हांगा कितले चंद्यार जाताच म्हणून सांगला रे. आम्ही तांकां तुमगे टायम जेल मामा भैरव काड्याची उठायची कसलेय सांगचे ना तांगेल टायम जेल कुडले तांणी उठाचे नेक्स्ट मंडळी तांणी येवन रेडी जावन ते बसचे चंद रितीर जाता आसा. हें पुरा आमगेले देवालय आमगेले संस्थाना देव देवालय आनी आमगेले स्वाम्यांगेले आशिर्वाद अनुग्रह म्हणून हांव लेखता. आनी उरलेले प्रति एक अरेंजमेंट्स खंयचेय उरलोवचे ना तितले चंद रितीर केला. आयल्यांक अतिथी सत्कारगी राबच्या वेवस्थेगी वच्चे येवच्या वाहन वेवस्थेगी प्रति एक एक समिती करून प्रति एकल्यान तितले चंद करून कॉर्डिनेट करून पुरा चंद रितीर केलेलें आसा. आनी हें कंप्लीट तुमकां लाईव्ह पळयत आसाची हाका कारण जावन आसलें आमगेले यूथ ऑफ GSB वर्ल्ड वायड हांकां आमगेले भजना मंडळी तर्फेन अत्यानंत धन्यवाद. बरें नमस्ते श्री हरी गुरुभ्यो नमः. आमकां पंढरपुरा येवन देवाला एदूर नड्यान बसून एक भजन करता म्हणून मस्त बरस दुखून आश आशिल्लें. 2 वेळ स्वाम्याला कॅम्पा वेळार आमी स्वाम्याला प्रसाद घेतले स्वाम्यान जायत देव चलस येता म्हणून प्रसाद दिलेलो जाल्यार आमकां हांगा येवन करूंक आमकां अवकाश मेळ्ळी. ह्या वेळ कसं जाल्लें म्हळ्यार स्वाम्यानाची आमगेल्या भजनेचे अरेंजमेंट केलेलें पळोवन मंडळीचे तांकां खूश जावन स्वाम्यान आपूण तुमकां जबाबदार दिताची हांगा सप्ताची म्हूण सांगून हांगा सप्ता जबाबदार दिल्ले भजन करचे अवकाश दिल्ले विटोप देवस्थाना भितर भजन करचे अवकाश मेळ्ळा. सो देवान दितना आमकां दुरूज जायना म्हणटा पळय ताज्या चड दिता म्हण तशीच आमकां गुरुला अनुग्रह ह्या पुरो आमकां मेळ्ळेलोच हे चान्स. तशें जावन ह्या विशयार आमी स्वाम्याला आमी आशिर्वादा पात्र जाल्ला म्हणून आमी वीर व्यंकटेश भजना मंडळी सर्व सदस्य लेखताचे आनी तुला मंडळीचे प्रत्येक सदस्यान काम केलेलें. स्टार्टिंगार स्लॉट अलॉटमेंट हांगा येवचे हांगा राबून त्या खंयच्या पुराय आतां पाळी जेतना तांकां राबचे तांकां उदक दिवची वेवस्था हे पुऱ्या मंडळी पुऱ्या सदस्यान केलेलें. ह्या पुरो आमकां हांगेन आतां आमगेल्या गांवांत आमी करच्या पुरोच जाल्यार एक क्षेत्रां येवन करतना ताका एक मोल विंगड ताका एक चड एक प्राधान्यता आसा आनी ताका चड पुण्यफल आसा. तशें जावन ह्या क्षेत्रान आमी केलें दुखून आमकां मस्त बरें जाता म्हणून आमी लेखताची हाका कारणीभूत कोण म्हणून आमगे स्वाम्याची आमगे स्वाम्यान आमकां अवकाश दिलेलो आमकां व्हड भाग्य म्हणून सांगता.